सर 2027 नंतर विल यू स्टील बी इन बीजेपी, आर यू गोइंग टू स्टे? आता प्रश्नच येना. आता ज्या पद्दतीन हांव ज्या कारणाक लागून काँग्रेस सोडली, काँग्रेसीक हांव 10 वर्सां सिन्सियरली रावलो अपोजिशन आसून सुद्दां. म्हज्यान जाय जाल्यार आज जो निर्णय हांवें घेतलो हो निर्णय म्हज्यान तेन्नाय घेवपा जातालो, कोण म्हाका आडावपाक शकता आशिल्लो. पूण हांव रावलो सामको 10 वर्सां. म्हाका तांणी कसलीच जबाबदारी दिली ना, कांयच दिली ना, पूण तरी आसतना हांव रावलो जबाबदारी. 10 जाण सोडून गेले, 5 जाण सोडून गेले, आमी निमाणे 3 जाण 4 जाण उरले. तेन्ना मागीर काडून म्हाका म्हज्या माथ्यार लिडर ऑपोजिशन म्हणून म्हज्या माथ्यार मारलें आनी कोण नाशिल्लो म्हणून. सगळे गेले तेन्ना, कोण आशिल्ले तेन्ना पार्टी. पण सर तुमकां काँग्रेसीन सीएम केलो, सिनियर मिनिस्टर. मुख्यमंत्री केलो म्हणजे कितें, हांव मुख्यमंत्री रेसी नाशिल्लो खरें सांगपाचें म्हटल्यार. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा मुख्यमंत्र्याचे रेसी हांव नाशिल्लो. हांव तेन्ना कितें जालें तांचे भितर कितें जालें आनी बाब प्रताप सिंग राण्यान तेन्ना मातसो योगदान दिलें आनी तातूंतल्यान हांव मुख्यमंत्री जालो. पूण हांवें 5 वर्सां काँग्रेस पार्टीक स्टेबल गव्हर्मेंट दिलें, हें पार्टीन विसरपा जायना. हांवें कॉलेशन गव्हर्मेंट चलयलें. म्हजे कॅबिनेटींत NCP आशिल्ली, म्हजे कॅबिनेटी तुगेले हे आशिल्ले MGP आशिल्ली. पूण 5 वर्सां हांवें स्टेबल हांकां सगळ्यांक घेवन हांवें 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिलें. ताजे म्हणजे 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिलें हें हांवें पाप केलें. म्हणून काँग्रेसीन म्हाका 10 वर्सां ह्युमिलेट केलो.